मोगाळ 8व्या क्लासीच्या भुरग्यांनो, तुमकां परत या म्हज्या दुसऱ्या क्लासीक तुमकां हांव स्वागत म्हणटा। आदली क्लास आयकून येदोळस तुमच्या घरांत पवित्र बायबल तुम्ही मनांत दवरला म्हण हांव चिंता। तशेंच तुमच्या भुरग्यां लागीं एकल्यां लागीं वैयक्तीक रितीन नवो सल्लो आसा आनी तो येदोळस तुमी वाचूंक आराम केला म्हणून हांव हातयेतां। तशेंच सवालांक तुमी जापे बरयल्यात आनी कितें तुमकां हांवें चार्ट पेपर करूंक सांगिल्लें तें तुमी केलां म्हण हांव हातयेतां। तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। आदलो व्हिडिओ तुमी पळयला, थोड्यांनी लायक केला, थोड्यांनी शेअर केला आनी थोड्यांनी सबस्क्रायब केला। तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हो सगळो व्हिडिओ तुमी दया करून पळया, नाजाल्यार तुमकां दोतून सारक्या रितीन समजोवची ना, चटवटीके तुमकां कळच्यो नात। देखून हो सगळो व्हिडिओ तुमकां पळोवंक हांव आपोवन दिता आसतना थंयसर सबस्क्रायब बटन आसा, तोय दया करून तुमी दाबा म्हूण तुमकां हांव आपोवन दिता। ह्या वरवीं आमच्या मंगळूर DSCचें अधिकृत यूट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्रायब करतल्यात आनी ह्या सगळ्या मंगळूर DSCची मायेत आनी कितें गरजेच्यो संगती तुमकां लाभतल्यो म्हणून हांव तुमकां आपोवन दिता। तर ही क्लास दुसरी क्लास आराम करच्या पयलें सर तुमी भुरगीं थंयसर तुमी आसात थंयसरच एक घडीभर उबे रावन मागणी आमी करुया आनी हो दुसरो पाठ आमी आयच्या दिसा अध्ययन करूंक आमी आरंभ करया म्हणून तुमकां हांव आपोवन दिता। मोगाळा जेजू, आयचो हो नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, आमी तुका अर्गां दिता। बरी भलायकी तुवें आमकां दिलाय, दोळरये कापांतलें पिड्या शिड्यांतलें तुवें राखलाय, ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता। पवित्र पुस्तकाच्या म्हत्वा विशयांत ताच्या अध्ययना विशयांत आमी समजून सोडटा आसतना हें क्रिस्ती शिक्षण आमी आपणावंक आमी फुडें सरता आसतना आमकां तुजो आदार लाभय। पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक दिसपरतें आमच्या जिवितांत तो वाचूंक नियाळूंक त्या प्रमाणे आमी जियोंक तुजो आदार आमकां लाभय। मरये आमचे माये, सगळ्यो पवित्र पुस्तकाची सगळे तुवें तुज्या काळजांत तुवें संगती सागोवन आठोवन दवरले। पवित्र पुस्तका प्रमाणे तूं जियेली, आमकांय ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे जियोंक तुजो आदार आमकां लाभय। तुजी विनवणी आमचेर दिसान दीस आसूं दी म्हणून आमी मागता। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन। तर भुरग्यांनो, परत तुमकां हांव ह्या दुसऱ्या क्लासीक हांव स्वागत म्हणटा। हांव पातयेतां तुमच्या एकल्या लागीं टेक्स्ट बुक पाठ बुक आसा, तुमकां तो कोंकणींत मेळटा, इंग्लिशांत मेळटा आनी आमी हांगासर मोठ्यान विवर आमी दिता वाचता। एकल्या लागीं तुमच्या लागीं टेक्स्ट बुक इंग्लिशांत वा कोंकणींत आसूंक जाय आनी हो पाठ तुमी आयकत आसतना तो रेफर करीसय म्हणून तुमकां हांव उलो दिता। आयचो दुसरो पाठ, पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो। आमी एक नाणें पळयलां, कॉयन आमी म्हणटा इंग्लिशांत। त्या नाण्याक दोनी कुशींनी लिपी आसा, तर मात्र त्या नाण्याक मोल आसा, नाजाल्यार तें नाणें कोणूच घेना। त्या नाण्याक थंयसर मोल ना, तें नाणें थंयसर छालावना केना। त्या नाण्याक थंयसर मोल येसय, तें नाणें छालावन जायसय, तर त्या नाण्याक दोनी कुशींनी लिपी आसासय, धवळ मात्र त्या नाण्याक फावो तो मान थंयसर वा छालावनेक तें हर्ट जाता। पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो हे पवित्र बायबलाचे दोन भाग। पोरनो सल्लो कितें आमकां सांगता? पोरनो सल्लो देवान इस्रायल परजे लागीं केल्लो संबंध, केल्लो सल्लो, ताणें थंयसर केल्लो मोग आमकां नियाळूंक आपोवन दिता। जावं पुरो इस्रायल परजा साबार फावटी देवातावन पयस गेली, जाल्यार देव त्या इस्रायल परजेक कशें फाटीं हाडटा, आपलो सल्लो, आपलो संबंध, आपलो मोग कशें तो त्या परजे लागीं दाखयता म्हणल्यार आमी पोरन्या सल्ल्यांत आमी शिकता। नव्या सल्ल्यांत कितें आमी अध्ययन करता? जेजूच्या कश्टां विशयांत, जेजूच्या मरणा विशयांत आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत आनी जेजून आमचे लागीं केल्लो
सल्लो आम्ही नव्या सल्ल्यांत आम्ही अध्ययन करता. पोरनो सल्लो आणि नवो सल्लो एकामेका पूरक कोरिलेटेड. जशें हांवें सांगलें नाण्याच्यो दोन कुशी एकामेका पूरक, तशेंच नवो सल्लो आणि पोरनो सल्लो एकामेका ते पूरक ते कोरिलेटेड म्हण आमी सांगयेत. सांत आगोस्तीन तो म्हणटा पोरन्या सल्ल्यांत नवो सल्लो लिपोवन आसा आणि नव्या सल्ल्यांत पोरनो सल्लो संपूर्ण जाता. जेजून पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन केलां गे. तुम्ही भुरगीं कितें म्हणटात? खंडीत जावन जेजून पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन केलां. आमकां कळीत आसा जेजू एक जुदेव. हेर जुदेव भुरग्यां सांगता ताणें ताच्या प्रायेर पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन केलां. थोडे दाखले हांवें सांगचे तर जेजू 12 वर्सांचो आसतना जेरुसलेमांत थंयसर शिकोंदरां मदें बसोन तांचें आयकोन तांकां तो सवालां घालून आसलो. आनी थंयसर जेजू पळयल्ले ते जेजू केवल 12 वर्सांचो. थंयसर तांकां अजाप जाता, ते विस्मीत पावतात. आमकां भुरग्यांक हर एकल्यांक 12 वर्सां जालीं आतां. आमी आमकांच विचारया कितली पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां आसा. दुसरो दाखलो हांवें दिवचो तर थंयसर नजरेतांत जेजू इजाया प्रवाद्याचो कोवळो उक्तो करता. इजाया प्रवाद्याचें वासाप थंयसर तो वाचता आनी उपरांत तांकां थंयसर तो शिकोवन दिता. नव्या सल्ल्याक आमी येवचें तर थंयसर एम्माउसाच्या शिसांक जेजू पोरनो सल्लो विवारसून सांगता. आनी आमकां थंयसर कळीत आसा केदाळा जेजू थंयसर एम्माउसाच्या शिसांक पवित्र पुस्तक विवारून सांगता आसतना तांची काळजां थंय पेटलेल्या परी जातात. तांकां एका रितीन थंयसर तांची काळजां कितें जाल्ल्या परी भोगतात. मोगाळ भुरग्यांनो, जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तक वाचलां. आमची काळजां पेटलेल्या परी जाल्यांत गे. आमकां कितें मनी व्यत्यास भोगलां गे. सांग पुरो पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आनी हेर पुस्तक वाचता आसतना कितें मनी व्यत्यास आमकां भोगलां गे. सांग पुरो थोडे फावटी भोगोवना. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना आनी हेर पुस्तक वाचता आसतना आमकां व्यत्यास भोगना. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना वा न्यूज पेपरां वाचता आसतना आमकां कितेंच व्यत्यास भोगना. कित्या खातीर? पवित्र पुस्तक वाचच्या पयलीं आमी मागणें करया. उडास आमी दवरया पवित्र पुस्तकांतलें उतर तें देवाचें उतर. मानान मोगान गौरवान आमी वाचया. वाचल्या उपरांत थोडो नियाळ आमी करया, थोडे मागणे आमी करया. तवळू आमची काळजां पेटलेल्या परी जातलीं. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत 70 आनी 3 73 बुक्स आसात, पुस्तकां आसात. पोरन्या सल्ल्यांत 40 आनी 6 46 46 पुस्तकां थंयसर आसात. आनी नव्या सल्ल्यांत 27 पुस्तकां थंयसर आसात. आतां पोरनो सल्लो 4 रितींनी विंगडन केला. तातूंत पयलें कायद्याची पुस्तकां, इंग्लिशांत आमी म्हणटा पेंटेट्यूक, 5 पुस्तकां थंयसर आसात. खंयची पुरो पुस्तकां तुमकां थंयसर टेक्स्ट बुकांत आसा हें हांगासर सांगना. ती कायद्याची पुस्तकां म्हळ्यार त्या पुस्तकांत रुली, रेग्रो आनी नियमां थंयसर सांगल्यांत. दुसरी चारित्रीक पुस्तकां, 16 पुस्तकां थंयसर येतात. हिस्टोरिकल बुक्स म्हूण आमी इंग्लिशांत म्हणटा. तातूंत सगळीं चारित्रां, प्रत्येक जावन इस्रायल परचेची चारित्रां वा हिस्ट्री आमी कितें म्हणटा थंयसर त्या बुकांनी आमकां वाचूंक मेळटा. आनी उपरांत थंयसर तिसरें जावन जानवायाचीं पुस्तकां विंगडन केल्यांत. जानवायाचीं पुस्तकां म्हणटा आसतना थंयसर 7 पुस्तकां थंयसर येतात. विजडम बुक्स म्हूण आमी इंग्लिशांत म्हणटा. जायती जानवाय आमकां त्या 7 पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा. आनी निमाणें प्रवाद्यांची पुस्तकां म्हणून थंयसर 18 पुस्तकां थंयसर येतात. प्रोफेटिकल बुक्स इंग्लिशांत आमी म्हणटा. प्रवाद्यांनी थंयसर बरयल्लें ती पुस्तकां, प्रवाद्यांचे मिसांव त्या पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा.
नव्या सल्ल्याक आमी येता आसतना नवो सल्लो 5 रितींनी विंगडन आमी केला. पयलें जावन वांजेल वा शुभवार्ता वा सुवार्ता वा गॉस्पल्स इंग्लिशांत आमी म्हणटा. थंयसर पवित्र सभेन अधिकृत रितीन 4 वांजेल मात्र आमकां मानून घेतल्यात. मातेवाचो, मार्काचो, लुकाचो आनी जुवांचो. दुसरो विंगडन थंयसर आसा चारित्रीक बूक आनी नव्या सल्ल्यान चारित्रीक केवल एक मात्र पुस्तक, धर्मदूतांची कृत्या. थंयसर जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत कितें जालें तें आमी थंयसर वाचता. आनी उपरांत आमकां कळीत आसा तिसरे विंगडान सांत पावलाची पत्रां. सांत पावलाची वळख आमकां आसा. जेजूचो शिस न्हय तो, धर्मदूत तो न्हय, जाल्यार जेजूचे मिसांव वर्त्या उमेदीन कश्टां आकांतांती तो प्रगट करता. आनी थंयसर ताणें 13 पत्रां बरयल्यात, थोडीं वैयक्तीक जावन आनी थोडीं त्या गांवांक संबंध जावन ताणें थंयसर 13 पत्रां बरयल्यात. आमी पावलायन लेटर्स म्हणून आमी इंग्लिशांत म्हणटा. आनी उपरांत चवथें विंगडन थंयसर आसा कातोलीक पत्रां. आनी त्या कातोलीक पत्रांत थंयसर लगभग 8 पत्रां वैयक्तीक रितीन जाकोबाची, पेद्रूची आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात. आनी थंयसर आमी तांकां कॅथलीक लेटर्स म्हणून आमी आपयता. एक आमी उडास दवरूंक जाय, एब्रेवांक बरयल्लें पत्र ह्या कातोलीक पत्रांत येता. आमी थोडे फावटी म्हणटा सांत पावलून एब्रेवांकारांक बरयल्लें पत्र म्हणून. तें चूक. सांत पावलून एब्रेवकारांक पत्र बरोवना. हें कितें एब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र तें कातोलीक पत्रांत आराम जाता वा कातोलीक पत्रांत पयलें तें थंयसर येता. आनी निमाणें उगडापण, रेव्हलेशन इंग्लिशांत म्हणटा, जुवांक केल्लें उगडापण एक पुस्तक थंयसर आसा, तेंच्या विंगडनांत थंयसर येता. आनी तूं संवसाराच्या अखेरीक कितें पुरा घडटा, कसल्यो पुरा संगती थंयसर घडटात, थंयसर त्या पत्रांत उल्लेख केला. जनरल जावन संक्षिप्त रितीन सांगचें तर पोरन्या सल्ल्यांत कितें येता. पोरन्या सल्ल्यांत संवसाराच्या रचनेतावन जेजू पर्यंत आसलें सक्कड थंयसर त्या पोरन्या सल्ल्यांत येता. पोरन्या सल्ल्यांत संवसाराच्या रचनेतान कितें पुरा जालें जेजू येता पर्यंत, जेजूच्या जल्मा पर्यंत तें आमी पोरन्या सल्ल्यांत वाचता. तर मुळाव्यो भासो आमी जाणा जावया. आदल्या पाठांत आमकां कळीत आसा मुळाव्यो भासो, पूण परत हे फावटी पोरन्या सल्ल्याची मुळावी भास खंयची. पोरन्या सल्ल्याची मुळावी भास हेब्रेव आनी उपरांत तो ग्रेकांत भाशांतर जाता. आनी नव्या सल्ल्याची मुळांतर भास वा मुळावी भास खंयची. नव्या सल्ल्याची मुळावी भास जावन आसा ग्रेक. आतां निमाणें वो पवित्र पुस्तक कोणें बरयलो, वो पवित्र पुस्तकाचो बरयणार कोण. वो पवित्र पुस्तक देवान बरयलो. देव पवित्र पुस्तकाचो बरयणार. देवानच येवन बरयलो गे कितें म्हणटा आमी भुरगीं ना. देवाच्या प्रेरणान विविध बरोवप्यांनी विविध काळार लिखलेलो ग्रंथ. विविध बरोवप्यांनी विविध काळार देवाच्या प्रेरणान तो बरयला. देखून या सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो बरयणार देव म्हणून आमी मानून घेता. तर भुरग्यांक आतां थोड्यो चटुवटिक्यो थंयसर आसात. थंयसर तुमकां 10 सवालां आसात. त्या सकड 10 सवालांक तुमी जापी बरया आनी तुमच्या टिचर्सांक थंयसर दाखया. दुसरें आनी तिसरें काम कितें तुमकां भुरग्यांक. दुसरें काम जावन आसा थंयसर पोरन्या सल्ल्याचें चार्ट दिलां. तुमकां थंयसर टेक्स्ट बुकांत मेळटा कशें ते विंगडन केल्यात आनी तांतूं खंयचे पुरा पुस्तक थंयसर येतात. तें चार्ट तुमी बरें करून एका चार्ट पेपरार स्केच पेनान बरोवंक जाय. आनी तिसरें काम कालें परत थंयसर नव्या सल्ल्याचें चार्ट थंयसर आसा. कशें तो विंगडन केला, कितलीं पुस्तकां तांतूं आसात, बऱ्या रितीन टेक्स्ट बुकार थंयसर आसा. तें तुमी पळोवन तुमच्या चार्ट पेपरार स्केच पेनान बरोवंक जाय म्हूण तुमकां उलो दिता. हें बरयत आसतना तुमकां सकड पवित्र पुस्तकाच्या 70 आनी 3 बुकांची वळख जातली.
पोरनो सल्लो कसो विंगडान केला, नवो सल्लो कसो विंगडान केला, पोरण्या सल्ल्याचे विंगडन कशें जाला, नव्या सल्ल्याचे विंगडन कशें जाला, त्या विंगडनान खंयचे पुरा बूक येतात, कायद्याची पुस्तकां खंयची, प्रवाद्यांची पुस्तकां खंयची, वांजेल खंयचे, अशें पुरा तुमकां संक्षिप्त रितीन थंयसर मायेत लाभतले. आनी तुमकां भुरग्यांक साध्य जाता जाल्यार हे सगळें तुमी बायाट करयेत वा मनान करयेत. 6 पावलाची पत्रां 13 आसात. ती सारतना तुमकां साध्य जाता तर तुमी ती बायाट करयेत, मनान करयेत. तर भुरग्यांक तुमकां ही क्लास तुमी आयकल्ल्यार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर हांव बरें मागतां. देवाची बेसांवां तुमचेर निरंतरी आसूं दी म्हणून हांव मागतां. देव बरें करूं.